Devagiri Tea presents Devadarshana. देवदर्शन पळितशिल्ल्या सगळ्या आत्मीय वीक्षकांक नमस्कार. आयचे कार्यक्रमांतू तुम्ही श्री राम मंदिर होन्नावर म्हळ्यार उत्तर कर्नाटक डिस्ट्रिक्टांत आसचे श्री राम मंदिर होन्नावर हे तुम्ही पळयत आसती. थंय रामनवमी उत्सव पल्लकी उत्सव आजी तुमकां हे कार्यक्रम मुखेन पळोवच्याक मेळटा. कार्यक्रमाक तुमकां सगळ्यांक स्वागत. श्री राम कहे समधारी, श्री राम कहे समधारी, श्री राम कहे समधारी, श्री राम कहे समधारी, सुन लक्ष्मण कर भाई, सुन लक्ष्मण कर भाई, सुन लक्ष्मण कर भाई, श्री राम कहे समधारी, श्री राम कहे समधारी, सुन लक्ष्मण कर भाई, सुन लक्ष्मण कर भाई. बनवास पिता ने दीना, बनवास पिता ने दीना, मैंने बचन शीश धर लीना दी, मैंने बचन शीश धर लीना दी, संग जनक सुता सुखदारी, संग जनक सुता सुखदारी, संग जनक सुता सुखदारी, सुन लक्ष्मण कर भाई, सुन लक्ष्मण कर भाई, सुन लक्ष्मण कर भाई. नहीं दोष के करी माता माता, नहीं दोष के करी माता माता माता, के कई माता 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 माता. रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः. ब्रह्म रुद्रादि वन्द्यन्त्वां भजेत् वेङ्कटनायकं, निवारय स्वनिष्ठानि साधयिष्ठानि माधव. प्रथम जावनो लक्ष्मी वेंकटेशु सीतापती रामचंद्राक मुख्य प्राणाक गुरुवारी आलवडगास करून आमगेले मठ परंपरेचे स्वर्णपुर म्हणून संगीत तसले हे होन्नावर गांव नामांकित जावन आशिल्ले तसले ग्रामदेवता लक्ष्मी वेंकटेशु आनी मठ परंपरेचे आमगेले गोकर्ण संस्थान परतगाळी जीवोत्तम मठाधीश परमपूज्य श्रीमद विद्याधिराज तीर्थ स्वामेले मार्गदर्शन आणि मठ अनुयायी आम्ही 10 जण अर्चक आणि हांग समस्त भजक वृंद तुमगेले विनंती करून घेता. हे एक हत्तू समस्तर मठ राम मंदिर म्हणून घेत तसले प्रसिद्ध 400 वर्ष इतिहास पूर्व जावन आशिल्ले तसले मंदिर हे तुम्ही पळयता आसाची. हांतू लक्ष्मी वेंकटेश प्रधान जावन आसून मुखार सीतापती रामचंद्र आणि गोपालकृष्ण लक्ष्मी नरसिंहाले सानिध्य हांगा भरपूर आसा.
अशमळ दृष्टीनं हांगा त्रिकाल पूजा परमात्माक बरे संतुष्ट मनान आमी करत आयल्याची आनी पंचपर्वादी कार्यांतू एक वनभोजन विधान भजना सप्ताह आनी एक वर्धंती उत्सव अशी अनेक उत्सवादी कार्य प्रति म्हयन्यांतू दशमी उत्सव अनेक उत्सवादी कार्यानं प्रसिद्धी जावन आशिल्ली तसले एक राम मंदिर आयच्या दिवसाक राम जन्मोत्सव हे 10 दिवस पर्यंत युगादी पाडवो दवरून आतां राम जन्मोत्सव दशमी पर्यंत प्रति दिवस वसंत पूजा विशेष अलंकार पूजा आनी फाटल्या दिवसान घडतसले रामनवमी पर्व कालार एक 12 घंट्याचेर परमात्माले जन्मोत्सव अति विजृंभणेन आमी आचरण करता आयलेच आमकां संतोष जाता की म्हळ्यार आमगेल्या म्हालगड्यान घालन दिले तसले एक परंपरा पूजा विधान बरे प्रसन्न मनान आमगेले अर्चक कुटुंबाच्यान आमी करून आयल्याची आनी परस्पर एक 10 जण आले आनी आमगेले अर्चक आले अन्योन्यतेन हे मंदिराचे उर्जिता अवस्था परमात्मान अनुग्रह केल्ली आसा मुखार जीर्णोद्धार कार्य बी आमी संकल्प केल्लो आसा त्या संकल्प अनुगुण जावन आमगेले एक सहकारान आमगेले एक मार्गदर्शन आनी गांवचे एक महाजनाल सहकारान अति उन्नत स्थानाचेर आमगेले एक हे एक मठाचे परंपरा मुखारसून चलता आनी आमगेले प्रप्रथम जावन गुरुल मार्गदर्शन आमकां पदे पदे हांगा मेळत आसतकून आमकां एक सौभाग्य होन्नावर्त लोकांक पदे पदे हांगा गुरुदर्शन जाता गुरुल अनुग्रह प्राप्त जाता आनी रामदेवाली वेंकटरमणाल सेवा करता आसलो योग हे सर्व स्वर्णपूर गांवच्या लोकांक आमकां अवनीय जावन मेळिल्लो आसा आनी आयज दिवसाक एक स्पंदनाचे एक TV माध्यमांतल्यान आमी आमकां एक अवकाश मेळ्ळा परमात्माले एक गुणगान करता आसले आनी हे एक सानिध्य 400 वर्सां पुरयले तो नाशिल्लें तसलें तें सानिध्य अति विजृंभणेन आनीक मुखार अभिवृद्धी जावका सर्व महाजनालो सर्व गांवच्या समाजाचो आमगेलो उन्नतीक हे देवस्थान कारण जावका आनी हे देवस्थाना निमित्त अनेक लोकांक परोपकार घडत आसा धनसहाय जाता आसा युवा वाहिनी महिला वाहिनी एक अर्चक कुटुंब आनी हांगा सर्व महाजन एकत्र मेळून हांगा देवस्थानाचे कार्य बरे रितीन प्रसन्न मनान करून घेवपाची हाची कल्पोक्त फल परमात्मान तांकां दिवरिल्लें आसा अशी नित्य निरंतर देवता कर्तव्य जावो आनी हे एक मठाची उर्जित अवस्था परमात्मान अनुग्रहान बरें जावं म्हण आमी हे एक स्पंदना टीव्हीक आमकां आयज दिसा एक आमकां उलत तसलो योग करून दिल्ल्याक तांकां बी धन्यवाद सांगून देवस्थानाचे देवस्थानाचें किरुचित्रण तुमकां दिलेलें आसा धन्यवाद. नहीं दोष के कही माता ए लिखिया लेख विधाता जी ये लिखिया लेख विधाता जी मेरे मन में शोक कछु नाही मेरे मन में शोक कछु नाही मेरे मन में शोक कछु नाही सुन लक्ष्मण प्यारे भाई सुन लक्ष्मण प्यारे भाई सुन लक्ष्मण प्यारे भाई दुख सब दैव अधीन सुख दुख सब दैव अधीन नहीं कोई किसी का कीना जी नहीं कोई किसी का कीना जी जग मूर्ख जन भरमा हांव रघुनाथ सोयरू प्रभू हे मठाचे अध्यक्ष 10 जाण आले आमकां निमणूक केल्लें आमच्या स्वाम्यान आनी आमगेली कमिटी आसा ती कमिटी हांगा काम करत उरता आनी आमगेले एकाउंट्स बाकी हें पुराची अगदी सिस्टमॅटीक दवरलेली आसाची आमगेले एक म्हळ्यार हाजे पयलें मुरलीधर शानबागान तुमकां पुरा सांगल्या पण एक अद्वीत म्हळ्यार एक धर्मादाव म्हणून घेवन आमगेले एक फंड सांगा तो फंड म्हळ्यार अशेंच की आमकां पयलें प्रत्येक देवस्थानां काम करता जाल्यार आमी गांवां पुरा वचूंक घेवन लोकां लागीं दुड्डोट करून घेवन तो आमी कार्यक्रम करता पडटा आशिल्लो त्या वनभोजन जावो नाजाल्यार सप्त जावो अशी मस्त हें आसा आमगेले उत्सवादी ताका आमी हांगा वचूंक घेवन कश्ट करून करता आशिल्लें ते प्रती टायम हांकां वचून गेलो लोकांक त्रास दिवं ताका
म्हणून आमकां एक स्वाम्यान एक हें केलें कसं न्हय कमीट करून घेवन आपोवन हाडून तुमी पळय प्रत्येक वेळ वचून गेल्या लोकांक त्रास दिनाकाची आनी चंद रितीन एक फंड म्हणून करायची धर्मादाय फंड आनी पुरा आमगेले समाजा लोकांक आपोवन हाड तेन्ना कोण सांगलें ज्यो आमी वर्साक कमयताची तातूंतलो एक थोडो पार्ट अमको इतलो म्हणणें देवान तुमकां बरें केलें उरता तेन्ना तुमगे मना इच्छेन तुमी धर्मादावा कितले दिताची तितले दिवन देवाले ही पुरा कामां कसले रितीन 10 जाणां त्रास जायनाशी तुमी कर का म्हूण सांगून धर्मादाव फंड म्हणून एक स्वाम्यान क्रिएट करून घेवन तो फंड म्हगेले म्हाका गोतशील मठाक 30-40 वर्स फाटलीं दिसता पण आतां तो वाडत 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 प्रत्येकल्यान कॉन्ट्रिब्युशन जास्त दीत आसाची आनी त्या फंडा निमित्त आमगेले मठाची ज्यो कार्य आसाची उत्सवादी बाकी पुरा ते चंद रितीन चलता तशें घेवन आमगेले मठा हातूंतल्यान आमी विशेष पयशे हे घालका म्हूण पळा जग मूरख जन भरमारी जग मूरख जन भरमारी जग मूरख जन भरमारी सुनल छमन करे भाई सुनल छमन करे भाई सुनल छमन करे भाई यह कर्म गति बलवाना यह कर्म गति बलवाना 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 यह कर्म गति बलवाना भोग बिन हो या नहाना जी भोग बिन हो या नहाना जी ब्रह्मानंद नमन घबरारी ब्रह्मानंद नमन घबरारी सुनल छमन करे भाई सुनल छमन करे भाई श्री राम कहे समझाई श्री राम कहे समझाई श्री राम कहे समझारी सुनल छमन करे भाई सुनल छमन करे भाई नहीं दोष के करी माता माता नहीं दोष के करी माता 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 के कई माता 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 नहीं दोष के करी माता एदोलताय तुम्ही होन्नावराचे श्रीराम मंदिर पळयले आत्ता एक सान विराम घेऊया Devagiri Tea presents Devadarshan.
ವಿರಾಮ ನಂತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ.
देश में परदेश में परदेश में काहू रखिए वेश में राम जपिए चास के ही कलेज नेत्र में अधरों में रखिए नेत्र में अधरों में रखिए नेत्र में अधरों में रखिए और जब कुलदेवाला स्मरण करून आणि आमगेले आराध्य जेवण आशिल्ले तसले श्री रामचंद्र वेंकटरमणाक नमस्कार करून परमपूज्य विद्याधिरातीर्थ स्वाम्याले आणि तांगेले पट्टद शिष्य श्रीमद विद्याधीश स्वाम्याले चरणा नमस्कार करून आज आमी हांगा एक स्पंदना टीव्हीन आयोजन केलें तसले देवदर्शन कार्यक्रमाचे नंतर श्रीराम मंदिर म्हळ्यार 10 संवत्सर मठाचे होन्नावरचे ताजी इतिहास सांगच्याक आमी हांगा जमील आसाय हांव मुरलीधर शानबाग तशी हांगा आमगेले अध्यक्ष श्री रघुनाथ प्रभू कार्यदर्शी श्री विठ्ठल पै आणि बाकुट हांगा आमगेले 10 जण सदस्य हांगा उपस्थित आसाय स्वर्णपुरा म्हणून तो सांगता तसले होन्नावर कालक्रमेण ಹೊನ್ನೂರು म्हळ्यार कन्नडान स्वर्ण म्हळ्यार ಹೊನ್ನು म्हणटाची ಹೊನ್ನಿನ ಊರು ಹೊನ್ನೂರು म्हूण जालें नंतर ब्रिटिशा कालाक इंग्लिशान ಹೊನ್ನಾವರ जालें अशें म्हूण इतिहास सांगता हांगा गौड सारस्वत ब्राह्मण समाज अत्यंत देवालय गुरुले सेव करून आयलो तसो समाज तशीच सुसंस्कृत सुशिक्षित समाज हांगा सादारण एक 400-450 घर उरून एक 2000 जनसंख्या आसा पयलीं दवरून हांगा देवालय आनी गुरुले सेव चलत आसा म्हळ्यार कारण म्हळ्यार हांगा 8 ते 9 आमगेले समाजाचे सुपरदेंडर देवस्थान आसाची आनी सर्व देवस्थानां आमगेले गोकर्ण पर्तगाळी मठाचे स्वायत्तताची आनी तांगेली ओकुटाय येताची आनी कालकालाक परमपूज्य श्रीमद विद्याधिरातीर्थ स्वाम्याले मार्गदर्शना प्रकार तांणी घालून घेतले कोड ऑफ कंडक्टा प्रकार नियमान अगदी चंदायेन चलत आसात तशीच हांगा स्वाम्यालो मल्लेरा मठ एक शाखा मठ बी हांगा आसा हे ओट्टू देवस्थानांतू श्री राम मंदिर म्हणटाची नाजाल्यार 10 संवत्सर मठ नाजाल्यार 10 जणां मठ म्हणटाची हो आमगेले JSP समाजाचो केंद्रबिंदू जावन आसा सर्व धार्मीक सामाजीक सांस्कृतिक कार्यक्रम हे मठांतल्यानाची हांगा चलचे परिपाट चलून आयला हाका बी तशें पळोवचें गेल्यार 400 वर्सां किंवा मागची इतिहास आसा कित्याक म्हळ्यार हांगा विशेष होन्नावराचे सौभाग्य म्हणटा हांगा गोकर्ण पर्तगाळी मठाचे 2 वृंदावनां तशीच काशी मठाचें एक वृंदावन आसा असल हे उत्तर कन्नड जेव्हा बाकडे खंय आशिल्लें आमकां दिसून येना म्हळ्यार कशें एक समाज अन्योन्यतेन आशिल्ले म्हळ्यार हाजें दिसून येता म्हळ्यार 8वें स्वामी जावन आशिल्ले तसले श्री
रघुचंद्र तीर्थ, तशी धावे स्वामी श्री लक्ष्मीकांत तीर्थ, तशी काशी मठाचे श्रीमद यादवेंद्र तीर्थ तृतीय स्वाम्यालय वृंदावन हांगासर हे 8वें स्वाम्यालय वृंदावन सादारण 335 वर्ष मागची आस म्हळ्यार ताजे एक इतिहास कितलो म्हूण तुमकां कळून येता. तशीच बाकी हांगा आमगेल्या देवस्थान अभिवृद्धी सांगचे गेल्यार अलीकडे एक 25-30 वर्सांतू परमपूज्य विद्याधिराज स्वामी मार्गदर्शनारे 2-3 हंतांतू हांगा नवीकरण जीर्णोद्धार जाल्लो आसा. तशेंच हांगा रघुचंद्र सभागृह म्हणलें एक 800 लोकांक बसता जाल्यार सुव्यवस्थित एक हॉल वेवस्थान जाल्लें आसा, ते समाजा उपयोगा मेळत आसा. आनी त्याच वर्स हांगा स्वाम्यालो चातुर्मासाचा अत्यंत विजृंभणेन हांगा घडील जालो, म्हळ्यार 10 वर्सां मागची 2012. तशेंच बाकी हांगा पंचपर्व अत्यंत विजृंभणेन चलत आसाचे. हांगा परमपूज्य स्वाम्यानाची कालकालाका नेमणूक केल्ले कमिटी आसा 10 जाण आसाचे. तशीच हांगा 2 अर्चकवृंद कुटुंबीय नियमावळी प्रकार हांगा पूजे पुरस्कार करत आसात. तशी हांगा 10 जाणां बरशी काम करच्याक युवा वाहिनी म्हणल्यार युवा वृंद, महिला वाहिनी एक महिला वृंद अशी उरून प्रत्येक कार्यक्रम चलत आसाचे. देवाल कार्यक्रम इतले न्ही, ताजी बरशी समाजा भोव उपयोग जावता जाल्यार क्रीडाकूट चलता, हांगा वार्षिक सहमिलनां चलता. तशीच विविध रितीचे स्पर्धात्मक कार्यक्रम चलत आसाचे. आतां देवस्थाना चलचे पंचपर्वा बद्दल आमगेले वैदिक वृंदान तुमकां सांगिल्लें आसा. असल एक देवस्थानांतू हे वर्स एक विशेष सुयोग प्राप्त जाला, म्हळ्यार आमगेले गोकर्ण पर्त गाळी मठाचे महास्वामी जावन आशिल्ले तसले श्रीमद विद्याधिराज तीर्थ स्वाम्यालय पट्ट शिष्य जावन आशिल्ले तसले श्रीमद विद्याधीश तीर्थ स्वाम्यालय आतां आगमन आनी थोड्या वेळा भितर हांगा जेतल आसा. हे प्रथम वास्तव्य होन्नावरां जाता आसा. प्रथम रथारोहण तांच्या हातान जायत आसा. प्रथम रथारोहणां भाग तांणी जेवचे भाग्य आमकां देवालय गुरुलय सेवा करता आसतना भाग्य मेळत आसा. ह्याका आमी सर्व म्हालगड्यान केल्ले एक पुण्याचें फल म्हणून आमी हांगा लेखता शिवाय आमगेल्या हातान कसलें ना. ते देवालय श्री राम देवालय तशी ते वेंकटरमणालय एक अनुग्रह म्हणून हांव हे वेळा लेखून म्हगेले हे देवस्थाना बद्दल सांगचे एक 2 उतरां हांव मुक्षिता. नमस्कार. आज ही तुम्ही होन्नावराचे श्री राम मंदिर पळयले. थंय चल्लेले रामनवमी उत्सव आमी तुमकां दाखोवचे प्रयत्न केला. कार्यक्रम पळयले तुमकां सगळ्यांक धन्यवाद आणि नमस्कार. Devagiri Tea presents Devadarshan.